2 दीस पयलींच हवामान खात्यान सांगलेलें की गोंयांत मोठो पावस पडटलो. शुक्रार आनी शेनवार असो वाऱ्या सकट पावस आसतलो गोंयान आनी अलर्टूय दिलो, रेड अलर्ट जारी केल्लो हवामान खात्यान. आमी पळयता काल म्हणजे बिरेस्तार सांजेच्यानूच मोठो पावस पडपाक लागला आनी पणजे 1-2 दडको पडल्यो की पणजे उदकान भरता आनी हांगसर कंटिन्युअस पावस जाल्ल्यान तुमी पळोवपाक शकता. आमी हांगसर सांतिनेज आहा प्रुडंट ऑफिसा कडेन. हो एवढेन पळोवपाक शकता तुमी सांतिनेज नालो. हो सांतिनेज नालो आनी हो मदीं रोड आहा आनी तो नालो हेवटेच्यान कंटिन्यू जाता. कारण नाले आनी रोडा मदीं फरक कांय दिसना. नाल्यातलें सगळें उदक भरोन रस्त्या वयल्यान मोठे जोरान व्हांवता. तुमी ते लाकडाचो एक मुणो तो येयला पळोवपाक शकता. येदो मोठो मुणो व्हांवून रस्त्यार उदकाचो लोड प्रेशर तुमकां कळटलो. तो लाकडाचो मुणो पयल्यार थंय ते शॉप आहा, त्या शॉपान उदक गेलां. आनी तुमी हेवटेन पळयत जाल्यार राती हेच्या पेक्षा वायट परिस्थिती आसली. राती हे नाल्या पासून कितलेशेच वयर, मेन रोडा पासून कितलेशेच वयर हांगा पर्यंत उदक पावल्लें. हे कचरो सगळो येवन हांगा साचला. तेजे कळटा की हांगा पर्यंत हें उदक पावल्लें राती. 2 दीस पावस पडटलो सामको आनी वाऱ्याचो पावस पडटलो म्हणून हवामान खात्याचें. आनी पणजेन 1-2 दडको पडले जाल्यार पणजी फूल जाता उदकान. आनी तशेंच आतां लोक एअरपोर्टार ट्रॅव्हल करता, रेल्वे स्टेशनार ट्रॅव्हल करता. कितें रिपोर्ट आहा तुमकां? आयज एक्चुअली हायेस्ट ऑफ द हाय टायड आसा. म्हणजे जवळ जवळ 2.68 मिटर्स वॉटर लेवल इज मोर दॅन द नॉर्मल आनी तातूंत भर म्हणून पावसाची पडल्या. काल रातच्यान बरोच हेवी पावस पडटा आनी आयज आनी फाल्यां असोच पावस पडपाची वेधशाळेन शक्यता वर्तवल्या. म्हाका दिसता डेफिनेटली ऑथॉरिटीज आर वर्किंग बट दीस इज ऑल्सो नेचर्स फिनोमेना. सो ताका लागून आमी थोड्योश्यो काळजी घेवची पडटली. आमी आतां पणजेंतल्यो लो लायंग एरियाज ज्यो आसा म्हणजे मळ्यांक एक आसा, आतां सेंट मेरीज कॉलनी थंय एक उदक बुडलां, थंय हांव आशिल्लो. फायर फोर्स ऑल्सो हॅज बीन कॉल्ड. खंय खंय वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, फायर फोर्स हाची मदत घेवन उदक खंय इवॅक्युएट करपाक जाता, खंयचे आमी कितें मेजर्स घेवपाक जाता, पंप आउट करपाक आर्टिफिशियल पंप्स लावन हें सगळें काम चालू आसा. म्हाका दिसता आमी थोड्योश्यो काळज्यो घेवच्यो पडटल्यो. आयज आमी जर पळयत जाल्यार दयानंद बांदोडकर रोडाचेर उदक आसा, कांपाल गणेशा कडेन उदक थोडें भरलां, आमच्या मळ्यांक उदक आसा. इनफॅक्ट कोण एअरपोर्टाचेर बी जर वचपी जर कोणी आसत जाल्यार म्हजी एक विनंती आसतली की बेगीन भायर सरा, कित्याक आगशी थंय थोडेंशें उदक भरिल्ल्यान एकदां ट्रॅफिक जॅम जावपाची शक्यता आसता. सो इट इज बेटर दॅट वी ऑल्सो टेक प्रिकॉशन्स अँड हेल्प द ऑथॉरिटीज टू टॅकल दीस इशू. हवामान खात्याची कितें रिपोर्ट आहा की केन्ना पर्यंत परिस्थिती सुदारतली? म्हाका दिसता आयज हेवी फूल डे हेवी रेनफॉल प्रेडिक्शन आसा आनी ज्या तरेन पावस पडटा त्या तरेन डेफिनेटली हो पावस कंटिन्यू जातलो अशें म्हाका तरी दिसता. सो ताका लागून आयज आनी फाल्यां पर्यंत अशें प्रेडिक्शन आसा. फाल्यां सिच्युएशन डेफिनेटली विल बी बेटर.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡು ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ